बिरेस्तारा वास्को न्यू वाडे हांगसर मॉविन गुदिनो हांणी नाल्याच्या कामाचो शुभारंभ केलो। तशेंच राखणे वणत बांदपाच्याय कामाक सुरवात जातली म्हण सांगलां। हे काम 1.6 करोड रुपया खर्च करून जातले अशी माहिती दाबोळीचे आमदार मॉविन गुदिनो हांणी दिल्या। हार्ड डेस्क वखती वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। सिल्टिंग ऑफ वाडे नाला आताच आम्ही काम सुरू केल्लें आसा। हे काम खूब तेंप पेंडिंग आशिल्लें। आता आख्खे वाडे जे नाला आसा ते डिसिल्टिंग करून डिसिल्टिंगा बरोबर जे साइड वॉल आहा खूंय कोसळ्ळा तोय आमी बांदता। ही टोटल एस्टिमेट 1.6 करोड। आज सोन काम सुरू जाता आणि हांवें कॉन्ट्रॅक्टरा रिक्वेस्ट केला की हे डिसिल्टिंग तशेंच वॉल बांदपाचे जाता तितले बेगीन कंप्लीट करपाक। बाब शेखावत जे आमचे इंजिनियर आसा तेकाय हांवें सांगलां हे काम खूब तेंप पेंडिंग आशिल्लें आनी फूल वर्क फोर्स घालून हे कॉन्ट्रॅक्टरान काम करपाक जाय। हे डिसिल्टिंग कित्याक जाय? हांगा डिसिल्टिंग इतलो तेंप जावना म्हूण सगळे उदक ब्लॉक जाला घाणेचे आनी वास मारता सगळे कडेन। एकदां डिसिल्टिंग केलें म्हणटच भितर कितें सिल्ट आहा तें काडून सायडी वॉल बांदले म्हणटच हांव समजता उदक फ्री फ्लो उदक जातलें आनी निवडसाण हांगा सगळी येतली। फायनल स्टेज आसा ते एप्रूव जाला, ओली टेंडर ह्या दिसांनी दिवपाचें आसा। आमी सुरू करतले एक 15 दिसां भितर हांव समजता 3 विकां भितर आमी सुरू करतले। वाडे बीच वयर सोन जे नालांतसून उदक येता, मेन नालांतसून उदक येता चड करून न्यू वाडे आसून दी आनी सगळे बाकीचे वयर एरिया आसा थिंगासून उदक येताले ते दर्या वयता आसतना कचरो आहा तो परत देगे येतालो आनी ताका लागून लोकांची मागणी आसली एक कनाल कसो करचो आनी फुडें दर्या ते उदक सोडचें म्हूण। पावसा तेंपा जोरान जे उदक येता ते दोनी सायडी वॉल नासलो। आता ती एस्टिमेट पास जाला आनी ती एस्टिमेट मोर दॅन 1.6 करोड्स। सो एक सायडी आमी सिमेंट ब्लॉक्स घालतले आनी ते चॅनल करतले, सायडीन वॉल घालतले। बीचार बीच जे थोडे कडेन बरे भाशेन तेजे बरोबर ब्युटिफाय करपाक मेळटा ती ऑटोमॅटीक ब्युटिफाय जावन मेळटले कित्याक थोडे कडेन आमी स्टेप्स कशे बांदतले।